अरे शेफालो फोन. हॅलो. हां शेफ. ना कामाचेर आसा. ना काम भरपूर आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. येता येता येता. हय येता येता. तुमी आपयता आनी आमी येना. पावलोच म्हणून समजा. तर इश्टानो, संगीत रचप आनी रांदप ह्यो दोन वेगळी गजाली आसून सुद्दां म्हाका लागून एकूच. कारण तुमी विचारत जाल्यार संगीतान जशी आमकां खूब मेहनतीची, डेडिकेशनाची, ताल, सूर, लय हांची गरज आसता, तशेंच रांदपाक लागूनय तुमकां तितलीच मेहनतीची आनी डेडिकेशनाची गरज आसता. जशें बरें संगीत तुमचें मन विभोर करून दवरता, मन तृप्त जावन उरता, तशेंच जेन्ना तुमी बरें रुचीक अशें जेवण रांदतात तेन्ना लोकांची तुमी मनां जिखतात. सो हाकाच लागून परत एक फावट आमी मेळुया आमच्या शेफाक आनी विचारुया एक नवीन रुचीक डिश. यानी नमस्कार शेफ. नमस्कार दर्शन भाऊ. कसे आसात तुम्ही? आम्ही गट. तुम्ही कसे आहात दर्शन भाऊ? फर्स्ट क्लास. शेफ, म्हाका तुमची तोखणाय करीन कशी दिसता. एवरी टाइम हांव तुमकां फोन करता, शेफ तुमचे मरेन येवपाचें हांवें, कितें तरी नवें चिंतलां तुमी म्हाका केन्नाच निराश करिना. दर्शन भाऊ, तुमकां निराश केल्यार आमची जनता निराश जातली न्ही रे बाबा. सामकें रायट शेफ. आनी हाकाच लागून हांव मागता तुमच्या लागीं, आमकां आयज तुमी एक बरीशी रुचीक अशी खमंग अशी एक रेसिपी करून दाखयात. करूया मरे दर्शन भाऊ. सो शेफ, आयची आमची रेसिपी कितें? दर्शन भाऊ, आयची डिश जावन आसा लिव्हर अँड गिझर्ड. गावठी स्टाईल. हा, गावठी स्टाईल. होय 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 होय. तर करूया सुरुवात. करूया मरे चमचमीत लिव्हर अँड गिझर्ड. साहित्य जावन आसा